सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे बेटीन आयज 6वें नोवेन सांत आनाचे आमची सगळी मागणी सांत आनाचे मजतीन देवा मुखार आमी दवरुया. दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या विक्टर मास्करनेस ह्या भावा पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात आनीक जांची सर्जरी जावपाची आसा त्या सगळ्यां पासत आमी मागुया. सगळीं जीं कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात, लग्नाचो दीस मनयतात, तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. देवाक किरीत भाशेन आयज आर्गां दिवया, कित्याक आमचो सुप्रीम कोर्ट जी ऑर्डर पास केल्या मायनिंगाचे बाबतीन तातूंतल्यान तावन आमच्या गोंयकारांक बरेपण भोव करून जे कोण मायनींग डिपेंडंट्स आसात तांचे पासून मागुया. तांकां फावो तसल्यो सवलती आमच्या सरकारान तयार करूंक आनीक सुप्रीम कोर्ट आनीक दुसरे कोर्ट जे आसात नेतीचीं घरां आसात तांचे सगळ्यां पासत मागुया. जजीस आसात, एडवोकेट्स आसात तांचे पासत मागुयात आनी नेतीचीं हातयारां जावंक आनी आमचे वेली जी ओनीत आसा ती सगळी पयस करूंक मागुया. फटकीरपण करतल्या सरकारा पासत मागुया, तांणी आपलें मन बदलूंक आनीक स्वताचे गोवाय जावं. हे सगळी आमची मागणी देवा मुखार हे मिसाचे सुरवातेक दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मारिया राबोनी अशें मारी मागदलेनान जेसूक जेन्ना तिचें नांव जेसून उच्चारलें तेन्ना तिणें जेसूक ओळखलो. दोर एकल्याक आमकां देव आपल्या नांवान आपयता. दोर एकल्याक आमकां मोगाची सेवा करूंक देव आमकां उलो मारता. दोर एकल्याक आमकां पुनर्जिवन जाल्ल्या जेसूक गोवाय दिवंक आमकां ह्या संवसारान कार्य दिता. आमी मारये भाशेन आमचें जिवीत मोगान सेवेंत जेसू खातीर भेटूंक आमकां ह्या मिसान खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच्याक बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवालागीं विनोदी करात प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Please
रातुया. मोगाळ बापा, आपल्या शिसांक पास्काच्या संतोषाची बरी खबर दिवंक तुज्या एकल्याच पुतान सगल्या आदी मारी मागदलेनाक विचली. जेजू अजून जिवंत आसा म्हूण परगटूंक तिचे विणवणेन आमकांय उर्बा दी आनी तुजे मोहिमेच्या राज्यान ताका पळोवंक आमी दादोशी जायशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राचून चलयता ससनाच्या ससनांक. गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वेलें वाचप. हो कॉल अशें सांगता, म्हज्या काळजाच्या मोगाक राती म्हज्या पलंगार हांवें सोदलो. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. त्या पासत हांव उठलीं आनी शारांतल्यान भोंवंक वेतोलीं. रस्त्याचेर आनी चौकांचेर म्हज्या काळजाच्या मोगाक हांव सोदतलीं. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. शाराचे राखणदार शारांत भोंवडी मारतना म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या काळजाच्या मोगाक तुमी पळयला. ताका सोदून मातशें फुडें वच जाल्यार म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. देवा म्हज्या Bój utkak rauta, tec porimoso otmo, tanela tuka deva, moci kur tuka otrekta, povitra zagyar tuja, mogacha deva moja, dimaka tuje dorshon, karismoche asheta. Deva moja deva, tuji vat poloyt asa. Tuj podvi ani moima, rauta haum polyong pogung. Tu somok jiva poros, haulektam moja deva, moje ont tuji dognai, kortoleni rontori, disandis tuktin vastam, hatsotam tuja navak. Deva moja deva, tuji vat poloyt asa.
जेवलोले पोरी म्हजो दोशी म्हजे ओंठ मुरगोडटले तुजे कीर्तन गायतले आडपडलो जाल्यार पाचेर तूं उगडास करीत आसा सगली रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरला दिसता देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी तुज्या पाक्यांचे सावळेंत कुशलकायेन मुरगोडटा हो बोळे म्हजो आत्मा तुकाच तो चिटकून रावता उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा उद्गार मारये सांग आमकां खबर वाटेर कितें पळयलें पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो देखलो फोंड बोगलो पोरसोळ सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या सातोड्याच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया भोव सकाळी आजून काडूक आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली तिणें समाधी वेली फातोर काडलेली देखली मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वळू घालून समाधीन पडत जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन आनी तिका म्हणलें बाय तूं कित्याक रडटाय तिणें तांकां म्हणलें कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका ओळखूंक ना जेजून तिका म्हणलें बाय तूं कित्याक रडटाय कोणाक सोदताय तूं तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली जेजून तिका म्हणलें मारिये तिणें ओडून ताका म्हणलें राबोनी म्हणगे गुरुजी जेजून तिका म्हणलें म्हाका धरून रावं नाका हांव आसून बापासूशी चोडूंक ना
पूण म्हज्या भावाशी वचून वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी हांव म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां. मारी मागदालेन गेली आनी आपणे सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक उडयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी गितांतलें गीत ह्या पुस्तकांतलें वाचप घेतलां आनी कांय बरें ह्या गितांतल्यान वाचप आमी घेतलां तें अशें म्हणटा. अकोल अशें सांगता, म्हज्या काळजाच्या मोग्याक रात्री म्हज्या पलंगार हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. त्या पासत हांव उठल्यान शारांतल्यान भोवंक वेतोली. रस्त्याचेर आनी चौक्यांचेर म्हज्या काळजाच्या मोग्याक हांव सोदतली. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो तेन्ना संतोशान म्हज्या काळजांत उमाडे बगले. बाबा भयणीनो, गितांतलें गीत हें पुस्तकांतलें वाचप आज किरीत भाशेन हे भाग्योंतीक आमी किरीत भाशेन सूर करता. कित्याक एक व्हड पातकीन ती आसली. आमी जाणाव तिच्या जिवितान पातकान ती जियेताली. तिचेर घोडे देंवचार बसून आसले. जायते पातक तिणें केल्लें आनी जेन्ना ती आपलें जिवीत पातकांत नॉर्कांत जियेताली तेन्ना जेजू तिच्या जिवितान भितर सरता आनी जेजू भितर सरल्या उपरांत जेजू तिची पातकां बोगसुता आनी ही पातकां बोगसोणें मेळ्ळ्या उपरांत आपलें जिवीत सगळें जेजू खातीर ती भेटयता. ताचो पाटलाव ती करता. शिसा मदें पयली बायल ती जावन आसा जी जेजूची पाटलावदार आसता. इतलेंच न्हय, जेजू तिका हें भाग फावो कोत्ता. पुनर्जीवन जाल्या उपरांत पयली गोवाय सगळ्या शिसा मदें जावं दोन दुतां मदें जावन आसा मारिया मागदालेन. जेजू तिका पयलो दिश्टी पडटा आनी ही भावार्थाची सगळी घडणी आपल्या शिसांक वचून सांगूंक जेजू तिका दिता. बाबा भयणीनो, एक वस्तुरेक जेजू अधिकार दिता आपल्या पुनर्जीवनपणाची परगटणी दुसऱ्यांक करूंक. आनी मारियाक व्हडे उमेदीन जेजू पुनर्जीवन जाला आमचे मदें तो परतून आयला ही भावार्थाची परगटणी शिसांक वचून कळयता. जेजून हें भाग तिका फावो केलें. जेन्ना ती फोंडाशी जेजूक मेळूंक गेली तेन्ना तो जेजू म्हणून ती वळखली ना, कित्याक पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तो आसा. इतिहासकार आनी आमचे धर्मशास्त्री बरोवन अशें म्हणटात, पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ताचें रूप बदलेंच आसलें. ताचें स्वरूप सगळेंच बदललें, कित्याक देवपणाच्या रुपान तो आसलो. म्हणटकूच जो कितें मासा रोगतान आमी जेजूक पळयताले तो जेजू आतां तो न्हय आसलो, कित्याक हो जेजू पुनर्जीवन जाल्लो. देवाचें सैम ताचे मदें आसलें. म्हणटकूच देवाक रूप पळोवंक हें भाग देवान फकत एक पातकिणीक फावो केलें, कित्याक तिणें आपल्या जिवितान हें पातकी जिवीत सोडून दिलें आनी पातक सोडून आपलें नवसरलेलें जिवीत जेजूक भेटयलें. देखून जेजून तिका हें भाग फावो केलें. दुसरी वस्त, मारयेन सदांच खालतिकायेन जेजूची मोगान सेवा केली. आपल्या जिवितान जेन्ना आपल्याक पातकां भोगसुली म्हूण तिका कळ्ळें, आपलें जिवीत नवसरलेलें तिणें जियेता आसतना जेजूचे आनी ताच्या शिसांची मोगान सेवा करूंक दर दिसाक ती वावुरली. आपल्या जिवितान व्हडपण तिका नासलें. खालतिकायेन हें देवान दिल्लें आपल्याक नवें जिवीत तिणें आपणायलें आनी आपल्या जिवितान खरें भावार्थी गोवाय कशी ती ह्या संवसारांत जियेली. बाबा भयणीनो, आज हे परबे उद्देशीन तुका आनी म्हाका एक शिकवण. कसली शिकवण? आमी ह्या संवसारांत जियेतना अदीक आनी अदीक त्याच पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू गोवाय दिवंक आमकां जेजू आपयता. आमी ह्या संवसारांत आमच्या जिवितान खरें भावार्थी कशें जियेता तेन्ना जेजूक आमी पुनर्जीवन जाला म्हूण दुसऱ्यांक परगटूंक जायते फावटी आमी फाटीं सरतांव जाय. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमच्या जिविताचो मास. हो जेजू आमकां नवसरणी हाडटा. हो जेजू आमकां नवें जिवीत हाडटा. हो जेजू आमकां मरणाची जैत आसा म्हूण आमकां कुडीत करता. आपूण मरून आमची पातकां भोगसून संवसाराचेर किरीत भाशेन जैत व्हरून आमकां नवसरलेलें जिवीत जेजून दिलें जाल्यार आमी तें परगटूंक गरज. जेजू पुनर्जीवन जावन आमकां पुनर्जीवन कोण आसा म्हूण
भावार्थान आमी तें सोत मानूंक मारी उद्देशी आमकां तो आज एक आव्हान दिता. बाबा भयणो, जायते फावटी संवसारांत आमी जियेतना संवसारच्या दिसांचो आमचें जिवीत हांगा सोरतलें म्हूण आमी सगळें जिवीत आमचें खर्चिता. पूण जायते फावटी आमकां पुनर्जीवन जिवीत आसा. ह्या जिविता खातीर आमी ह्या संवसारांत जियेता. हे जिविता खातीर आमी बऱ्यो वस्तू करूंक जाय. हे जिविता खातीर आमी नवसोलेलीं मनशां जावंक जाय म्हूण आमी विसरता. आज परतून एकदां मारी मागदलेना भाशेन त्या सोमयाक आमी पळयता. ह्या सोमयाक आमी 2 दिसाक मिसाचे भेटेन घेता. ह्या सोमयाक आमी आमच्या काळजाचो मोगी कसो आमी अंतरेकून आमकां मारी मागदलेन शिकयता. तर आमी आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक वेंग मारूंक आमचें जिवीत नवसोलेलें जावं बरे जिविताक आमी फुडो करता तेन्ना दुसऱ्यांक गवाय जावं आमकां सगळ्यांक खुतखुतीत कृपा आनी बळ मागून घेवया. म्हज्या भावा भयणी मोशेन तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या दातें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके बोवी सुबेच्या दावा सर्वेस्फोट मानात घेवून प्रितीच्या बापा बाग्योत मारी मागदलेनाच्या उगडासाक अपवित्र योद आमी तुका भेटयता. जेजूक तिणें खालतेपणी भेटयलोली ती मोगाची सेवा ताका मानली. तशेंच आमचोय योद्न तुका मानू आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची कारजां उबारूया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सूर काळयेन सूर तांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्ता सवे तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकुट. प्रितुमे तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख. तांचे लागीं आमचो एकतार आमच्या पुनेवोन जिविताक आदार. पवित्र सभे खातीर तांचे मागणें आमच्या असोक्तायेक धीर आनी घोटाय. हे आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक ताच्या वैभवान बोड दिता आमकां हो हिशोब नासलेलो जोमो आमचे मोहिमेवंत भावा भयणांचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो, आपल्या शिसांक तो दिलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोराचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबाडताचो गूड पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगो सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दोता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं, त्याचे सुसांगाता, त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वोन्नतानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मारयेन जेजूची आनी शिसांची मोगान सेवा केली. पवित्र सभेची पयली गोवाय पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची आमी आमच्या जिवितांत गोवाय जावंक
दर दिसाक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान स्फूर्ती घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक दोशिना, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणी पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार, दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेक तांव तर आमकां तुशी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोन फुडें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसगार आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे बेगरेचे म्हाका फावना, पूण तुजे काळजुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. क्रिस्ताचो मोग आमकां बोड करता. जियेतात ती आपणा खातीर न्हय पूण आपणा खातीर मरून जिवोन जाला. ताचेच खातीर जिवोवच्याक तो सगळ्यां खातीर मेलो आनी पुनू जिवोन जालो.
प्रार्थुया. देवा, आमच्या बापा, तुवें दिल्ल्या सुर्गीच्या जेवणा वरवीं आमची काडसां आमच्या सोम्याच्या मोगान पेटूय. बागयुंत मारी मागदलेनान जेजूच्या मोगान शेवट पर्यंत ती रावली. तशेंच आमी मोरो पर्यंत ताका मोगान विस्वाशी रावंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान ती रावूंक त्याच जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. So